पयलीं म्हणल्यार आमी कला अकॅडमीचेर सदांच उलयल्या, हो जो ताज महल गोंयान जाला तयार तो आमी सदांच सांगता की पावसान व्हांवून वचपाचो ताज महल म्हणून. ताजेर मंत्री आर्ट एंड कल्चराचो गोविंद गावडे आसा, ताणें खूब एक्सप्लेनेशन दिल्लें, ताणें मुख्यमंत्र्याचेरूय बोट दवरलेलें. आनी म्हाका दिसता काल परत एकदां पावस पडटकूच अशें इंडियेक खंयच ऑडिटोरियम आसतना की ऑडिटोरियमान प्रेक्षकांक 5D इफेक्ट मेळटलो, म्हणजे पावस सोमतो आंगार पडटलो असो गोंयान तांच्यांनी कला अकॅडमी म्हणून ऑडिटोरियम केला, जो भायर पावस पडलेलो सोमतो लोकांचेर इफेक्ट दिता, लोकांक 5D इफेक्ट दिता पावसाचो. आनी म्हाका दिसता ही सामकी अत्यंत दुर्दैवी गजाल आनी लज्जेची गजाल की पावस जर हाजेर ऑडियन्साचेर पडटा आनी इतलें अनकम्फर्टेबल तांकां जाता आनी कला अकॅडमी सारकी वास्तू जी एक हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आसा ती जर अशी बुडटा जाल्यार म्हाका दिसता हाज्या कंप्लीट ऑडीट जावपाची गरज आसा. आमच्या अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डांनी हाजेर ऑलरेडी डिमांड केल्लो आसा ऑडीट जावचो म्हणून, आनी आमचो ताका कंप्लीट सपोर्ट आहा की येस हो ऑडीट जावपाक जाय आनी हाजेर स्ट्रिंजंट एक्शन जावपाक जाय म्हणून. जेन्ना फाटीं थंय एक नाटक जालें गांव जाला जाणटा, तितून सुद्दां सांगलें की सावंड सुद्दां भाड्याचो हाडलो आनी एसीचोय आवाज भितर मारता. 70 ते 80 कोटी अशें मोडले. ते पयशे गेले खंय? बोटां दाखयता पयलीं काब्रालाचेर, मागीर म्हणालो आतां PWD खातीर CM प्रमोद सावंताच्या हातीन आहा. पयलीं उजगाटन जाताना भाशण दिलेलें गोविंद गावडेन. तुमी हेजेर कशें कितें उलोवंक सोदता? हांवें म्हाका दिसता सुरवाती पासून सांगत आयला की गोविंद गावडे हो स्वताक शाहजहान समजतालो. ताणें सांगलेलें की शाहजहानान तेन्ना टेंडर काडूंक नासलो म्हणून ताज महल बरो जाल्लो आनी ताणें आतां टेंडर काडनासतना तो कला अकॅडमी बांदल्या आनी ती कला अकॅडमी सद्या बुडटा ही वास्तुस्थिती आसा. शाहजहानान तेन्ना हांवें हाजे पयलीं सांगलेलें की कोणें ताज महल बांदला तांचे हात कातरलेले, पण गोविंद गावडे बॉल्सां कातरल्या कॉन्ट्रॅक्टराची आनी बाकीचे खूब जाण इनवॉल्ड आसतले. त्या खातीर ही परिस्थिती अशी आनी बॅड क्वॉलिटीचें काम केल्ल्या कारणान ही अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. म्हाका दिसता हाजेर सामकी स्ट्रिंजंट एक्शन जावपाची गरज आसा, स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची गरज आसा, कित्याक पब्लिकाचो पयसो टॅक्स पेयराचो पयसो असो जो राजकारणाच्या बॉल्सांनी गेला आनी ताजे खातीर जर कला अकॅडमीची आनी आर्ट एंड कल्चर आमच्या सेक्टराक जर असो मार बसता जाल्यार ही सारकी दुर्दैवाची आनी निंदनीय गजाल आसा. जेन्ना आमी थंय एका माध्यमांतसून पळयलें की ते AC मागीर खुर्च्यो ह्यो सुद्दां अश्यो कुसोवपाचे हेजेर उडयलेले आहा. ना पळय तांचें लक्ष लोकांक फेसिलिटी दिवपाचें, आर्टिस्टांक प्रमोट करपाचें, गोंयची कला आनी संस्कृती प्रमोट करपा खातीर नात. तांचें लक्ष आसा आपल्याक पयशे कशे खावपाक मेळटले ते मागीर स्पिकराचेर जावं ACचेर जावं खुर्च्याचेर जावं ऑर कित्याचेरूय जावं जें मेळटा तें मारो भागो जाल्ल्या तांची स्टायल जाल्ल्या. मेळटा तो हात मारून बोचको मारून पयसो केलो धांवले पळे ते. तांचो दिल्ली बसला तो मोदी सांगतात मैं फकिरू म्हणून, फाल्यां पडलो तो आपले पोटली घेवन धांवतलो म्हणून हे हांगा सेम करता. बरें, थँक्यू. हें संकट म्हणटा तें कला अकॅडमीचेरूच न्ही, हें संकट सबंद गोंयचेर आयलां. गोंयचे कला आनी संस्कृतीचें जें मळ आसा, जें फिल्ड आसा ताचेर सगळ्यांचेर हें संकट आसा. आर्टिस्टाक सगळ्या त्रासान पडल्या आनी हे संकटाक म्हाका दिसता जितलो आर्ट एंड कल्चर मंत्री जबाबदार आसा तितलोच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय जबाबदार आसा, कित्याक ताजेर बोट डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडेन दवरला. आनी एक फ्रेज आसा, एज रोम वॉज बर्निंग निरो वॉज फिडलिंग म्हणून, ही सेम फ्रेज आज गोंया खातीर सारकी जाल्या. प्रमोद सावंत फिडल्स एज गोवा इज ड्रावनींग. आज गोंय बुडटा, ती स्मार्ट सिटी जावं किंवा ती कला अकॅडमी जावं, अशें आसतना प्रमोद सावंत दिल्ली प्रचार करपाक बिजी आसा. हाजे वयल्यान एकूच गजाल स्पश्ट जाता की BJP गोंयकाराचे पडून ना, ते म्हणटा गोंयकार गेले खड्ड्यान, तांकां पडला ते फक्त BJP आनी तांचो प्रचार. थँक्यू.